कारण इतलेंच आहा की सायडीचे दोंगर आहा त्या दोंगराचेर कॉटेजीस जाल्यात आनी सेवरेज सगळी सकयल सोडल्या. सो पयलींच्या टायमाचेर केन्ना जाणटे म्हणटाले आमचे थंयसर जर न्हांवन येयशीत जाल्यार तुजो स्कीन डिजीज आहा ती बरी जाताली. कित्याक हांवें लास्ट टायमूय असेंब्लीक म्हटलेली त्याच्या वयर जर वयशीत चलोन जर आहा ते व्हांवत सकयल येयल्या उपरांत ती माती प्युअर माती लोक भायरसून लोक येतात ते आख्ख्या आंगाक लायतात आनी आख्खो दीस न्हिदतात थंयसर फॉरेनर्स आनी ते म्हणजे स्कीन डिजीज स्कीन बरी जाता स्मूथ स्कीन जाता म्हणजे इतले बरे थंय मेडिसिनल हे आहा ताका इम्पॉर्टन्स आहा आनी आयज आमकां खरीच गरज आहा ही प्रोटेक्ट करपाची आनी म्हाका खात्री आहा तुमी हेचेर लक्ष मुद्दामून दितले म्हणून. स्पिकर सर IDC तुवें हांवें तुमचे कडेन एकदां रिक्वेस्ट केल्लो हे कितलेशेच IDC प्रोजेक्टान कितलेशेच असे विशय आसतात जे उदकाचो प्रॉब्लम आहा. तुवें IDCन सद्या उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आहा. काही IDC चेअरमॅना कडेन उलयला आनी तेकाय रिक्वेस्ट केली की तूं NOC दी तुमच्या डिपार्टमेंटाक की रॉ वॉटर तांकां सप्लाय करपाक. आयज थंयसर सेंट्युरी फार्मास्युटिकल आहा परत टाटाचे वॉटर प्लांट प्युरिफिकेशन प्लांट घातलेले आसा तांकां तुमी डिपार्टमेंटान थंयसर इंडस्ट्री म्हणून डिपार्टमेंटान तुमी परमिशनूय दिली बोरवेलाक पूण ते कितें थंय जाता थंय इशू हो आहा की बोरवेल थंय मारल्या उपरांत वॉटर बॉडी लेवल थंय गांवची देंवता थंय देगेकूच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंय बांय आहा ते उदीक सुकता. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आहा इशू आहा तो तुमचो रॉ वॉटर तुवें 30 MLD प्लांट मेरेन पावला थंयच्यान जर तांकां पायप घालून जर रॉ वॉटर तांकां हे मेजर व्हडले कंपनीज आहात तांकां जर रॉ वॉटर सप्लाय करीत ते रेडी आहा एग्री आहात. हांव तेंचे कडेन उलयलाय ते आपलो फिल्टरेशन प्लांट घालपाकूय रेडी आहा. सो तांकां फक्त आमी रॉ वॉटर सप्लाय करूंक जाय. IDCचे चेअरमॅनान सुद्दां एग्री केला ते NOC ऑलरेडी दिल्या तेंच्यांनी पूण बेगिनात बेगीन ते मातशें लक्ष दिवचें तुमी. स्पिकर सर आतां विरेशान तुमकां विदावट एनी बोरवेलाचें उलयलो पूण म्हाका दिसता बोरवेलाचो रिप्लाय तुवें पळोवंक नासतलो. म्हाका रिप्लाय LAQ तेंच्यांनी सारको दिला जो तेंच्या कडेन एक्चुअल फिगर्स आहात ते फिगर्स बोरवेलाचे एंटायर गोवन म्हणजे ऑफिशियली रजिस्टर्ड तेंचे कडल्यान आहात ते 962 ऑफिशियली आहात जे म्हाका तुमी रिप्लाय दिला डिपार्टमेंटान. कमर्शियल विथ हॉटेल्स 231, constructionचे 83, इंडस्ट्रियल 359, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर 219 आणि मल्टी ड्वेलिंग 13 आणि पब्लिक युटिलिटी 12 हे तुम्ही एंटायर लिस्ट म्हाका दिल्यात. हे तुमचे लिस्ट बरोबर आहा. हांव आज परत एकदा म्हणटा तेंचे डिपार्टमेंट WR डिपार्टमेंट ऑफिसर्स स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसी वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इतले फास्ट काम करता. एकदा सांगल्या प्रपोजल मूव करून फुडें व्हरतात ते. जेन्ना जेन्ना तूं म्हणटा आत्तां म्हटल्यार तेणी इलिगल एक्शन घेयना पूण हांव प्राउडली आमच्या डिपार्टमेंटान मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. तेंच्यांनी थंयसर इन्स्पेक्शन करून रेड मारून इन्स्पेक्शन करून सीलूय केली आनी येदे व्हडले न्यूजार सुद्दां येयलेले की तेंच्यांनी कितलीशीच बोरवेल सील केली म्हणून. ताका लागून धन्यवाद तेंचे. आख्ख्या मोरजी गांवच्या वतीन तुमकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक ह्यो मेजर इशू आसलो. जेन्ना हांव मोरजे जेन्ना जस्ट असो विजिटाक वयतालो तेन्ना खूब जाणां अशें म्हणटाले आमच्यो बांयो सुकल्यो. आतां बांयो सुकल्यो जेन्ना तेंचे कानार घातले तेंच्यांनी एक्ट केले तेचेर आनी ते सील मारले थंयसर वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून. सो हे डिपार्टमेंट खरेंच बरें काम करता. फक्त एक लक्षान हाडून दिवंक सोदता आयज कोस्टल बेल्टीक खुबशे प्रोजेक्ट्स येयल्यात. तुमच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर केन्ना जेन्ना अशें इंटिमेशन मेळ्ळें बाबा हांगा बोरवेल इल्लिगल मारले जाल्यार तांकां भितर वचपाक दिनात ते कित्याक थंय सेक्युरिटीज आसता बाउन्सर्स असतात. सो एकूच रिक्वेस्ट आहा जेन्ना तुमचे ऑफिसर वयतात इन्स्पेक्शनाक भितर तेन्ना तुमी पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस स्टेशनाचेर इंटिमेट करून पुलीस फोर्स घेवन वचपाची गरज आहा. नाजाल्यार तुमच्या स्टाफाक ते दादागिरी करतात पळय भायले लोक थंयसर येवन तांकां खंय तरी एक हें करपाक जाय आमकां पुलीस फोर्स दिवन प्रोटेक्ट करपाक. नाजाल्यार कितें तांकां तुमच्याच ऑफिसरांक ते मारतले आनी थंयसर इन्स्पेक्शन करूंक दिवचें. हे मातशें तुमी विथ पुलीस दोगांय जाणांनी ते कंबायनली करचें पडटलें. सो कित्याक आयज वचात थंय आतां तुमचोच रिपोर्ट आहा गेल्या 2023-24चो रिपोर्ट WRD डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आहा वॉटर बॉडी लेवल देंवल्या म्हणून म्हणजे 2 वर्सां पयलींच्याहून देंवल्या म्हणून. आतां ही देंवल्या कित्याक हे तुमच्या डिपार्टमेंटान स्टडी करपाची गरज आहा. कित्याक आयज जे कमर्शियल एक्टिविटीज जातात लिगल इल्लिगल वॉट एवर इट इज हे कंपाऊंड वॉल घालतात गेटीक लॉक मारतात भितर कितें करतात ते आमकां कळना. सो हे मातशें तुमी लक्षांत घेवन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले ही म्हाका खात्री आहा आनी बेगिनान बेगीन घेवची तुमी. स्पिकर सर आनीक चड काय उलयना. जे हांवें डिमांड्स मांडल्यात ते तुमी डेफिनेटली पुरे करतले ही खात्री आहा. धन्यवाद.
Speaker sir, I rise, Madam Speaker, I rise to oppose the demands and speak on the cut motions that we've moved. Speaker sir, I'll go to demand number 74. Speaker sir, I keep saying Speaker sir. Madam Speaker. आता विरेशान सांगलें की मंत्री कोऑपरेटिव्ह मंत्र्यान काम करपाक ट्राय केलां. I also want to compliment the minister for being cooperative. His chief engineer is cooperative. आमकां जो एक इंजिनियर गिब्सन आहा तो गोंयकार helps farmers. So बारीक लोकांक WRD कडच्यान मदत जाता. पुणून इशू असो आहा की धाकटी कामांनी जाता. कित्याक एक डेटा असो आहा की हांवें एक LAQ विचारलेलो 23 जुलय 2024 रिगार्डिंग पेंडिंग प्रपोजल्स of more than 25 lakhs. 137 works worth 135 crores are pending for financial approval. म्हळ्यार काम बरें करता पण तुका काम व्हडलें करूंक तें मेळटा ओ ना हाजेर प्रश्न आहा आनी हें उत्तर डायरेक्ट आयिल्लें आहा. उत्तर आयलां की तुमकां 135 कोटीची 25 लाखाचे वयर कामां ही पेंडींग तुजी आहा. स्पीकर सर, आतां हांव बजेटाच्या डॉक्युमेंटाचेर येता. परफॉर्मन्स बजेटाची पयली लायन अशी आहा काय इट इज एस्टिमेटेड दॅट द स्टेट्स टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट बाय 2047 म्हळ्यार विकसीत भारत तेन्ना could be 960 MCM म्हळ्यार मिलियन क्युबिक मीटर. स्पीकर सर, आज प्रेजेंट स्टोरेज कॅपॅसिटी फ्रॉम 7 मेजर एंड मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इज 584 MCM. हाजो अर्थ 40% शॉर्टफॉल आसतलो 2047. A demand for 960 MCM translates to 2.63 million cubic meters per day or 2630 MLD. स्पीकर सर, एक क्वेश्चन विचारलेलो 17B 2022 हातून टोटल डिमांड ऑफ वॉटर फॉर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कितले काय म्हणून विचारलेलें. तुमी सांगिल्लें की 645 MLD म्हळ्यार 2047 4 पटीन हो फिगर आसतलो. स्पीकर सर, टोटल वॉटर सप्लायड एट प्रेझेंट इज 560 MLD म्हळ्यार आयचे दिसाक 85 MLD शॉर्टफॉल आहा. स्पीकर सर, with present supply capacity in 2047 shortfall will be 22,070 MLD म्हळ्यार 85 MLD पर डे आज आहा ते वाढून फुडले 23 वर्सांनी 2070 MLD पावतले. सो आतां हो शॉर्टफॉल कवर करपाक कितली डॅम्स कितली बोरवेल्स will be required हें कॅल्क्युलेट करचें पडलें. कित्याक हांव तुमकां हाजो फॉल्ट करना पूण तुमचें वयलें इंजीन आनी तुमचो वॉय बी सगळें आतां ते 47चे फिगर हाडून दाखयतात. सो 47 सिनारियो बरो ना. सिनारियो बरो ना तेन्ना कितें म्हणटात ताका एक सायन्सीन एक ताका उतर आहा 0 डे सिनारियो म्हणटात. 0 डे म्हणल्यार आमी उदकाक पातीशेर जातात. हो 0 डे सिनारियो आमी वी आर कमिंग क्लोज and we will reach that in 2047 for sure. Speaker sir, तुम्ही एक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस ऑफ गोवा म्हणून मार्च 2023 एक रिपोर्ट केलो आणि annual extractable groundwater resources in the state have been mentioned to be 316.99 MCM and existing groundwater extraction for all uses is shown to be 67.75 MCM. As a whole, if you extract all the groundwater and empty all the dams, you will still have a shortfall of 59 MCM. Speaker sir, हाजेर जर हांवें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटलो 14,837 hectare meters can be extracted from undammed rivers म्हणून. पूण अशें तर करूंक गेलें, how much we will be damaging Goa. Speaker sir, by the time you extract all this fresh water, विरेशान सांगल्या ते भशेन saline water will be entering the rivers and groundwater along the coastal area. Therefore, introductory chapter जो आसा तो विकसीत गोंय 2047 दाखयना पूण विनाश गोंय 2047चे सिनारियो दाखयता. स्पीकर सर, आतां हांव येता तो म्हादय. म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान
गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून आनी ताजे खातीर आमी सगळे ताज्या आवयचे परस व्हडली आशिल्ली वस्त आमी राखया जी आमची जिवनदायिनी ही राखया म्हणून आमी हाऊस कमिटी केली. स्पीकर सर, विरेशान सांगला ते भशेन परतें आय एग्री दॅट दीस हाऊस कमिटी वॉज एन आय वॉश, कित्याक एक मिटींग जावन ताजे फुडें कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, म्हादयचें इन्स्पेक्शन डिले जालें इलेक्शना खातीर, हें एक पिक्चर क्लियर जाल्लें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्लीं म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. स्पीकर सर, इन्स्पेक्शन करप हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जायना. बदामी विल एग्री विथ मी. आय थिंक इन्स्पेक्शन ऑफ अ रिवर डजंट बिकम वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कशें जाता तें? सो तुमी म्हादयचें इन्स्पेक्शन, तुमी एक लेटर बरयलें ऑगस्ट 2023 की एंड ऑफ एप्रील हें इन्स्पेक्शन जावचें. पयली मिटींग प्रवाहाची जाली 13 फेब्रुवारी 2024. इन्स्पेक्शनाचें कांयच डिस्कस जालें ना स्पीकर सर. मागीर एक लेटर बरयलें 25 जून 2024 and it was informed that Secretary Prawa familiarization visit of Madhai Basin would be carried out from 4th July 2024 to 8th July 2024. म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यान. सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जी 30 जूनाक जाली, ही मिनिट्स आमकां कांय मेळूंक ना. पुणून ही मिटींग आनी सबसिक्वंट इन्स्पेक्शन हें असेंब्लीच्या सेशना खातीर जालें काय असो प्रश्न येता. स्पीकर सर, एनी केस ज्यो विजिट्स, ज्यो सायट्स तुमी विजीट केल्यो, 6 जुलैक महाराष्ट्रान विर्डी ए, विर्डी बी, मोराची राय, धनगरवाडी. 7 जुलैन हलतारा सायट, सुर्ला सायट, कलसा डॅम सायट, कलसा डायवर्जन सायट, एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड conduit, outfall of Madai waters into Malaprabha conduit, Kotni dam site near Chapoli, Bandura dam site at Nerse. स्पीकर सर, हें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार ईच सायटीचेर तुमी 15 मिनटां वयर टायम घालूंक ना. स्पीकर सर, द गोवन म्हणटा आनी एक बरयल्लें आहा की, आनी हाजेर अशें दिसता की सरकार एक्झॅक्टली हें इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. हांव गोवनाचें एक्झॅक्ट उतरां तुमकां सांगता. Sources who were following the issue closely revealed that although the team got a walkthrough in some areas, including places where vent plugging was done, and the entire and the crucial end conduit where water is diverted into the Malaprabha basin, however, the team completely skipped the Parwad Nala, from where there is a reverse flow of water that indicates water diversion. म्हळ्यार जंय वॉटर डायवर्जन जालें थंय तुमी पावूंकूच ना अशें एक वर्तमानपत्र म्हणटा. वी कॅनॉट इग्नोर द फॅक्ट दॅट गोवा इज फायटींग अ ग्रीन बॅटल. हांव जाणा की तुमचे हातपांय तितले ताकद ना तुमकां कर्नाटका कडेन झगडपाक. इट्स अ मच लार्जर स्टेट, ट्रिमेंडस पॉलिटिकल क्लाउड एट द सेंटर, मोर MPs. सो इवन गोंय जें इन्स्पेक्शनाक गेल्लें तेन्ना आमची 3 मेंबर टीम आशिल्ली, तांचे 20 मेंबर आशिल्ले. तांचो एडवायझर पसून प्रवाहाच्या डिस्कशनान पार्ट जावपाक मेळ्ळो. टीम ब्रीफली 70 बार्देस दिवचल तालुक्यान गेली आनीक म्हादयचो फ्लो कसो आहा तो दाखयलें अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, इट इज इल टायम, बिकॉज ते म्हणसर पावस आयिल्लो, नदयो भरिल्ल्यो, आनी हें जावंक जाय आशिल्लें गिमान, जें तुमी ऑगस्टान मागिल्लें. पूण हें जालें पावसान. सो पावसान जावन तें डायवर्जन आमी दाखोवंक पावले ना. हाजे खातीर सरकाराचो फुडलो प्लॅन कितें आसतलो हो मंत्र्यान म्हाका दिसता रिप्लायान सांगचो पडटलो. स्पीकर सर, म्हादय मास्टर प्लॅन स्टेट गव्हर्मेंटान प्रायोरिटायज केल्या 6 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 58 प्रोजेक्ट्स. हो म्हादयचो मास्टर प्लॅन केन्नाचो? हो प्लॅन प्रिपेअर जाल्लो 1990. 1990 म्हळ्यार कितलीं वर्सां पयलीं? 34 years बिफोर. आनी लिस्ट केल्ले 61 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स. गेल्ले 34 वर्सांनी 3च कंप्लीट जाल्या आनी 6 आर इन द पायपलायन. दीस इज व्हेरी डिसअपॉयंटींग. स्पीकर सर, कमांड एरियेचें एक जाता की जंय एग्रीकल्चर पावरफूल आहा, म्हळ्यार सांग्यार असले जाग्यार जंय एग्रीकल्चर खरे लोक करतात थंय कमांड एरियेन भितर येवन प्लॉट जावंक लागल्या. ताजे खातीर कमांड एरिया बोर्ड
तुमी नोटिफाय करप गरजेचो, कित्याक कमांड एरिया डायवर्ट जावप नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक जाल्यार हाजे फुडें म्हजो असलो शेतकरी जाणें जमीन दिल्या डॅमा खातीर, जमीन दिल्या इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर, आमकां दिवपाक जमीन उरूंक ना आनी दिवपाक, पूण आनी दुसऱ्या भाटकारांक दिवपाचे फुडें तकली बसून जावची ना, कित्याक ती जर डायवर्ट जावन प्लॉट जावपाक लागले जाल्यार समथींग इज रॉंग, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज. स्पीकर सर, कुर्डीचे सांग्यार जे तांकां स्टेटस 1 दिवपाक जाय, जॉब्स दिवपाक जाय, खूब जें कितें प्रॉमीस केल्लें तें म्हाका दिसता परतें सरकारान रिविजीट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बोरवेलांचेर उलयलें जाल्यार एक उत्तर आमकां मेळटा की गव्हर्मेंटान 20 इल्लिगल बोरवेल्स आयडेंटिफाय केल्या, जातून 13 सील केल्या. It has been observed that out of 97 cases of illegal bore wells since 2020, 24 फायन जाल्या. हे फिगर्स तुमी दिल्यात. स्पीकर सर, ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणून आसता. ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणटा ते पोल्युशन इन ग्रावंड वॉटर कितलें जाता आनी कशें जाता हें ऑब्जर्व करपाक आसता. 49 आर इन नॉर्थ गोवा, 16 आर इन सावथ गोवा. सालसेतीन 5 जाग्यार आहा आनी सगळ्यांत चड ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाला सालसेतीन. सो म्हाका दिसता each taluka requires more observation wells and they should be spread evenly. Speaker sir, polluted water bodies 112 water body tests जाल्यो आनी तातूंत 67 polluted मेळ्यो. फोण्या 26 टेस्ट जाल्यो, 3 polluted मेळ्यो. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्या की वी हॅव रिसिव्ड नो कंप्लेंट of any water body, river or spring that is polluted or damaged. हें उत्तर दिवचे पयलीं विचार जायना, हें सिद्ध जाता. स्पीकर सर, रिवर साल म्हणटा ती अकॉर्डिंग टू द एलक्यू रिप्लाय इज द ओनली पोल्युटेड रिवर इन गोवा. पूण ह्या रिवराचेर 39 कोटी रुपया 2021च्यान रिज्युमिनेशन म्हणटा ताचेर मोडल्या. पूण आज मेरेन रिवर सालान वॉटर हायसिंथ म्हणटा तें दिसताच. हें म्हज्या मतदारसंघाच्यान दिसता, तें फुडें दिसूंक लागता. आतां वेस्टर्न बायपास कन्स्ट्रक्ट केला, ताजे खातीर फ्लडिंग जाता आनी सरकार हें कशें मिटिगेट करतलें हें तुमी PWD आनी WRD मिनिस्ट्रीन फ्लडिंग रिड्यूस करपा खातीर एक प्लॅन आमकां सांगचो पडटलो. वॉटर एटलस, WRDन एक वॉटर एटलस ऑफ ईच तालुका म्हणटा आयडेंटिफायड वॉटर बॉडीजाचेर प्रिपेर केलो. हो एटलस केन्ना नोटिफायड जातलो हें गरजेचें. हांवें स्पीकर सर मंत्र्याक दामबाब तळी म्हणटा ती दाखयलेली आनी मंत्र्यान पळयलेलें की वॉटर बॉडी कॅनॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी. वॉटर बॉडी इज पब्लीक प्रॉपर्टी. हें तुमकांय तेन्ना दिशिल्लें. आनी दामबाबाची तळी ती, दामबाब म्हणटा तो आमचो ग्रामदेव थंयचो. आनी म्हाका दिसता की सरकारान आतां स्टेप घेवंक जाय ती तळी एक्वायर करपाक आनी ती एटलासाचेर ऑलरेडी दाखयलेली आहा. म्हणटकर फंड्स लेक्स आनी वॉटर बॉडीज रिज्युमिनेट करपाक म्हज्या मतदारसंघात म्हाका गरज आहा आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करतले हातून अशी हांव आस बाळगितां. फ्लड कंट्रोल मेजर्स. स्पीकर सर, WRD म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्टान जें कितें जालां तातूंत शॉक जालां आसतलें, कित्याक विलेजीस टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मोपा प्लॅटो हॅव एक्सपिरियन्स फ्लडिंग. हांगा डिपार्टमेंटान चॅक करूंक जाय आशिल्लें की ड्रेनेज दवरल्या एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक लो लायिंग फिल्ड्स आनी लो लायिंग एरियाज इन निगाळे, पोरसकाडे, वारखंड ती फ्लड कित्याक जाल्या. ह्या गांवांचे ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्र्याक मेळून ग्रिवन्स सांगलें. एक नला म्हणटा तो 1 किलोमिटर पॅक केल्लो आहा, सामको सील करून उडयल्लो आहा आनी ताजे खातीर फ्लडिंग जाता लो लायिंग एरियेन. स्पीकर सर, WRD मंत्र्यान सांगलां की 100 कोटी रुपया आपूण मोपा प्लॅटोचेर मोडटा टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड ऑगमेंट वॉटर सप्लाय. पूण स्पीकर सर, विदाउट अ प्रॉपर हायड्रोलॉजी प्लॅन दीस प्रोजेक्ट्स वील नॉट प्रिवेंट फ्लडिंग. हांव मागतां मंत्र्या कडेन की तुमी चॅक करा की GMRन म्हळ्यार जो एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जो PPPन केला ताणें वॉटर हार्वेस्टिंग आनी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज युनिट्स एनवायरमेंटल क्लियरन्सान जें ताका कंडिशन घालां हें तो फुलफील करता वो ना हें चॅक करपाची गरज आहा. कित्याक हें जर करना जाल्यार ओगीच तूं नाका आसतना तुजे नांवान गाळी खाता. जी चुक्यो केल्या ताणें ताचेर एक एडवोकेट मोजेस पिंटो म्हणून ताणें एक आज एक रायटअप बरयला द गोवन म्हणटा ताचेर.
तो थंय सांगता the extent of flooding that is seen in villages around the newly built Mopa airport which has been completely inundated with torrents of water that came gushing down the Mopa plateau is never before levels. This was never a problem before the airport was built, no matter how much the rain battered the state and the Penne Taluka in particular. Our main issues तुमका वाचून सांगता. Torrential rain has meant mudslides, flooding, entire villages being cut off from the main road, rendering them inaccessible. म्हळ्यार जें कितें वायनाड काल जालां हें पेडण्यां जावंक शकता, हें हो सिनारियो फुडें येता. GMR infrastructure which has built and is operating the Mopa airport must own up for this. Have they done green initiatives like rainwater harvesting or prominent inclusion ashile? It must be noted that GMR initially thought of only installing 2 water harvesting pits for the entire airport project, and it was only after the environment clearance was challenged before the National Green Tribunal that the NGT mandated that they place other pits at such locations to capture all the excess drainage for water recharge. Very little is known whether these rainwater recharge pits have actually been built or whether other conditions mandated by the NGT have indeed been put in place. The need of the R, relevant portion the need of the R is an independent audit of whether green measures that GMR promised at the time of building the airport have indeed been put in place, and accountability from GMR in case they have been failed. So why PhD researcher बरयता आनी म्हाका दिसता सरकारान हाची नोंद घेवपाची गरज आहा. आतां रिवर सालान ड्रेजिंग जें जाता, मंत्र्याक खबर आहा की हांवूय एक बारीकसो एग्रीकल्चरिस्ट आनी घरानूय बी हांव रोयिल्ली वस्त खाता आनी ताजे खातीर आमी WRD कडच्यान रिवर सालाच्यो ज्यो ट्रिब्युटरीज आहा त्यो ड्रेज करच्यो म्हणून आमी हें केलां, आमी टेंडर केला आनी तो टेंडर पासूय जाला. म्हाका आयकूंक येता की फायनान्स सेक्रेटरी तें ड्रेजिंग अलाव करना कित्याक कोण तरी NGTन गेला, NGTन गेल्ले फॉर पोल्युशन केस, पोल्युशनाची केस पेंडींग आहा म्हूण तो हांगा ड्रेजिंग करूंक दिना. सगळें जें बरें काम केलां WRDन तें कामाचें उमते कळशार उदक तें, कित्याक फायनली फ्लडींग जालेंच, सगळें करून फायदो कितें जालो? फायदो कांयच जालो ना. इतल्या खातीर कित्याक एक फायनान्स सेक्रेटरी हाजेर डिसिजन घेवपाक फाटीं फुडें येता. सो हांव आज सभाघरान हे इश्यू रेज करता इतल्या खातीर, कित्याक मंत्र्यान रिप्लाय करचे पयलीं तांचे कडेन उलोवचें बी की हावज इज सुप्रीम. उगीच NGTन गेलो म्हणून भिवन आमी काम करपाचें बंद जावपाची गरज ना. आनी दीस इज नॉट एन पोल्युटींग म्हळ्यार पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी, डिसिल्टिंग करप ट्रिब्युटरीचे ही पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी न्हीच ही. सो हाजे खातीर म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय की हें ड्रेजिंग जें काम तुमी एप्रूव केलां हें स्टार्ट जातलें आनी फुडल्या पावसाक, ह्या पावसाक जें आमकां सगळें फेस करचें पडलां तें फुडल्या पावसाक जावचें ना. तें जर वेदर इफ हिस्ट्री डज नॉट हॅव टू रिपीट इट सेल्फ नेक्स्ट इयर देन यू हॅव टू डू दीस फास्ट. बिकॉज जर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या सगळ्या कामान हें जें घरां पडल्यां कोसळ्यां तातूंत डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर बिलेक्टर करता, पूण WRD डिपार्टमेंट म्हजे मतदारसंघान एक्टीव आहा आनी ताजे खातीर तळसां जोर मारले बी म्हणटा रिटेनिंग वॉल्स बांदपाची तुमी सुरवात केल्या. हाजेर मातशी तकली दवरुची कित्याक बारीक मनीस हातूंत एफेक्ट जाल्लो आहा. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो आहा पूण हें मातशें जावंक जाय आनी ताजेर मातशें फोकस उरपाक जाय. पावस आयलो पावस गेलो आनी तांची घरां तशींच उरलीं अशें जावन फावना. आमी आनी मंत्र्यान थोड्यो बांयो ज्यो केल्ल्यो एग्रीकल्चर एरियेन, फातोर्डा म्हणटा ती एंटायर म्युनिसिपल एरिया पडून ही एक रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी. रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तातूंत शेती जाता आनी शेती करपी लोक आसात. हे जाग्यांनी ज्यो व्हॅल मारपाक आमी स्टार्ट केल्ल्यो आनी ज्यो फुडें आमी प्लॅन केल्ल्यो आनी तुमी ज्यो प्रॉमीस केल्यात त्यो जातल्यो म्हणून तुमी मातशें ताजेर लक्ष दवरुचें. स्पिकर सर, चिंचोण्या पंचायतीचो एक आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर आनी तो पंच फ्रँक विएगस म्हणटा ताणें म्हाका सांगलां की एक फ्लड प्रोटेक्शन बांद एक सायड कार्मोणा एक सायड चिशिनी आहा. कार्मोणाच्या सायडीन घेतल्यार चिंचोण्याच्या सायडीन घेवंक ना, बट बोथ आर बॉर्डरींग द सेम रिवर. सो म्हाका दिसता दोनूय सायडीन जावंक जाय, नाल्यार फ्लड प्रोटेक्शन कशें जातलें. एक सायडीनूच जर
बांद बांदलो आनी दुसरे सायडीन सोडले जाल्यार ते कोसळून भितर वतले. सो तें जावंक दिवनाका. लेट इट बी इक्वल एवरीवेर. स्पीकर सर, कोऑपरेशनाचेर हांव येता. Budget for cooperation is down from 46.48 crore last year to 40.23 crore this year. That's 15% decrease. 15% decrease जाल्ली. मंत्र्यान अनाउंस केला 54 major initiatives of the Ministry of Cooperation, Government of India, such as strengthening of primary agriculture cooperative societies (PACS) through computerization, world's largest decentralized grain storage program to ensure food security, LPG dealership, common service centers, Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines for all PACS societies in the state. Speaker sir, म्हाका हें सारकें दिसना तुमचें. कित्याक ज्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात, ह्यो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज, त्यो फार्मसी घालचे नात, ते LPG सिलिंडर घेवचे नात. आनीक फंड खंय आहा? तुमचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज जाला फ्रॉम 6.48 crore लास्ट इयर टू 2.05 crore दिस इयर. म्हळ्यार 1/3 जाल्लो आहा, लेस दॅन 1/3. तुमची कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स ग्रेन स्टोरेज इज नॉट मेन्शन्ड. हावेवर देर इज अ मेन्शन ऑफ गोडाउन्स फॉर विच यू हॅव बीन एलोकेटेड लेस दॅन 2 crores in subsidies and loans. तुम्ही जन औषधी केंद्र म्हणला. हांवें एक जन औषधी केंद्र साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इनॉग्रेट केल्लें विथ हेल्थ मिनिस्टर. तो तुका ते करूंक दितलो असो म्हाका दिसत ना. सो ते आनी तुमी खंयचे घाला. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणला की वेरियस स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी इम्प्रूव्ड टू ब्रिंग लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गनायज्ड आर्टिझन वर्कमेन in the fold of cooperative societies. These include people engaged in traditional occupations like handloom weavers, pottery artisans, bamboo artisans, marginal farmers. स्किमी खंय आहा? हे सगळें करपाक स्किमी खंय आहा? ही सगळ्यो स्किमी हँडीक्राफ्टाच्या अंडर येता. खंय काडून खंय लायला. स्पीकर सर, मिनिस्टरान प्रपोज केला डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ अप टू 1 lakh to the depositor in the event of society going into liquidation. आता हें गेल्या वर्साचे बजेटान अनाउन्स केल्लें. ह्या वर्सा तुजें एलोकेशन हे स्किमीक आहा, गेल्या वर्सा आशिल्लें 5 लाख, ह्या वर्सा आसा 2 लाख. म्हळ्यार 2च लोकांक दितलो तूं. हें अशें जावंकूच शकना. हें फकाणां जाता. ही मिनिस्टरान प्रपोज केला स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह थ्रू IT इंटरव्हेन्शन एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.5 crores. फक्त 58 lakhs एलोकेट जाल्या. हातूंतले 35 लाख सेंटरांतल्यान येता. Scheme is restricted to primary agriculture cooperative credit societies, which is not clearly mentioned in the budget speech. Speaker sir, आता हांगाच्यान हांव गोवा डेरीन येता. Procurement of Goa dairy milk from Goan farmers. Buffalo milk 46 rupees per liter, cow milk 32.89 rupees per liter. आता भायल्यान जे घेता, म्हळ्यार भायले नॉन गोवन जे डेरीज आहा, तांचे कडच्यान तुमी घेता बफेलो मिल्क 61 rupees 13 पैसा आणि काव मिल्क 45 rupees 42 पैसा. म्हळ्यार 40% हायर. म्हणजे क्लियरली गोंयचे डेरी फार्मरांचेर हो अन्याय. मॅक्झिमम डिफरन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर स्टेट 10% आसपाक जाय. 10%चे वयर जेन्ना वता तेन्ना स्थानीक शेतकऱ्याचेर, स्थानीक हाजेर अन्याय जाता अशें म्हणूं येता. म्हणून हाजे खातीर तुमी काव मिल्काक 45 रुपया आनी 61 rupees फॉर बफेलो मिल्क हें दिलें जाल्यारूच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें डेरी बिझनेसान. गोवा डेरी, स्पीकर सर, हॅज बीन हिट बाय स्कॅम्स. Directors of Goa Dairy are presently disqualified for misappropriation of dairy funds. Charges leveled against them are proved during inquiry. Poilo charge ha use of rejected grade cotton seed extraction in cattle field, unnecessarily used Optigen in cattle field by purchasing at higher rate, purchase of buffalo milk from highest bidder violating purchase norms. Speaker sir, MD of Goa Dairy was suspended in year 2020 due to the above 3 charges in addition to 12 other charges. During inquiry, officer was changed and BJPचो एक senior leader and जो senior lawyer ताका inquiry officer म्हणून घालो. तो inquiry officer जातकच ताणी clean chit दिली MDक. आनीक हे सगळ्यो charges prove जाल्यो पसून पूण ताणें clean chit दिली. आनीक inquiry reportan MD एक्सेप्ट केल्लें की रिजेक्टेड क्वॉलिटी मटेरियल वॉज एक्सेप्टेड आनी ते काडून कॅमिस्टाचेर घालपाक ट्राय केलें. ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्क्वायरी रिपोर्ट, करंट MD Dr. Rama Parab
has not made any moves to issue show cause notices to any chemist or purchase officers. So येदें व्हडलें स्कॅम जालें आनी तें सामकें बिंदास पचयलें कित्याक कोण हातूंत तकली घालूंक वचना. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर सारकें न्ही. Expert opinion was not sought on the inquiry report. MD हाजेर सायलंट कित्याक आसा आनी करंट MD जर काम करना or act जावंक सोदना then he is involved in this scam is something which the minister should know and should act against. Speaker sir, ते फक्त LIC चें काम करतात थंय अशें म्हणून ऑफिसान म्हाका कंप्लेंट आयिल्ल्यो आहा. विजिलन्स एंड ऑडिट इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. स्पीकर सर आमी खूब उलयलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी डेपॉझिटरांक कशें फटयतात ते. मंत्र्यान लॉ एमेंड करपाची गरज आहा so that cooperatives making them have to publish their assets, liabilities, NPAs, details of loans disbursed above 50 lakhs on their notice or websites. In other words, they should mandate regular disclosure of financial statements. ना जाल्यार ह्यो सोसायटी नाच जातल्यो आनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन्स ऑफ एनी सिग्निफिकंट ट्रान्झॅक्शन्स हें कोणाकूय एक्सेसिबल आसपाक जाय, चड करून ते मेंबर्स ऑफ द सोसायटी. एक रोबस्ट ग्रीवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझमाची गरज आहा. हो मेकॅनिझम कॉन्फिडेन्शियल आसूंक जाय पुणून कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट जाता हें दाखोवंक जाय. डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता एक हॅबिच्युअल डिफॉल्टर्स जे आहात म्हळ्यार हे क्रेडीट सोसायटीक तोपी घालतात मागीर त्या क्रेडीट सोसायटीन वता ताका तोपी घालतात अशें हॅबिच्युअल डिफॉल्टरांचें लिस्ट तुमचे कडेन आसपाक जाय. सो आनी ती नांवां म्हाका दिसता ही सगळ्यांक सांगूंक जाय की बाबा हे आयल्या मातशें सावध रावा कित्याक हे टोपी घेवन तुमकां आयिल्ले आहा ते घालून वतलेच म्हणून. OTS म्हणटा ती म्हाका दिसता कोवीड पिरियडान एक्सटेंड जावपाक जाय आनीक रिलॅक्सेशन शूड बी कन्सिडर्ड इन NPA's डेट टू वेरियस बोरोवर्स or members of the society at least up to March 2022. Speaker sir, OTS an एक प्रॉब्लेम असो आहा की थोड्यो बँकी OTS दितना तुका जो तुवें प्रिंसिपल घेतला तो तुका साल्वार करून सगळें उरिल्लें OTS दितात आनी जें तुवें हायपोथिकेट केल्लें आहा बँकेक तें तशें उरता. म्हळ्यार तुवें दुकान तुवें हायपोथिकेट केलां तें उरता आनी तूं जें कितें पावूंक पे करूंक शकना तितलेच पयशे तुका तूं साल्वार जाता. म्हणजे बँक ती बुडटा. हे बँक बुडटकर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हाजें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसूंक जाय. स्पीकर सर, संजिविनीचें जर उलोवंक गेलें जाल्यार हें कितलेंच हें जालां आनी स्टाफाचो फ्युचर कितें. आज शुगर केन म्हणटा तुमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता स्टाफ तांकां जे संजिविनीचो आहा तांकां कलेक्टरेटान घाला नाल्यार आनी खंय तरी घाला आनी ते जर घालना जाल्यार तुमी तांकां अननेसेसरी वेस्ट करतात हें सामकें क्लियर जाल्लें आहा. म्हाका दिसता संजिविनीचे जमनीचेर लोकांचो दोळो आहा सो ते स्टाफाक तरी खंय तरी यूज करा. आमचे कडेन खूब कडेन अशें हे डिमांड्साक आमी आयकल्लें आहा की स्टाफ कमी पडटा आनी काम करपाची गरज आहा म्हणून. स्पीकर सर, आनी अशे इश्यूज खूब आहा म्हाका तें आज शॉर्ट करपाचें आहा कित्याक मंत्र्यान काम केलां म्हणून हांवें पयलींच म्हणलां. पूण एक इशू आहा काणकोणचो जो स्पीकर सर हांगा ताजे मतदारसंघांतलो इशू. गावणे म्हणटा तो डॅम आहा तांचो. डॅम तयार जाला, डॅमांतलें उदक दिश्टी पडटा पूण उदक गांवच्या लोकांक मेळना वो कोणाकूच मेळना. प्रॉब्लेम कितें आहा की एक डॅमान तें उदक काडून तो प्लांट घालूंक जाय. 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय फक्त आनी ती जमीन तुवें घेवपाची गरज ना. ती खरी घेवंक जाय आशिल्ली PWD. पूण आज स्पीकर सर अशें जालां की दोन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स WRD आनी PWD हातूंत कांयच कोऑर्डिनेशन ना. म्हणल्यार डॅम भरला, डॅमान उदक आसा पूण गांवच्या लोकांक उदक ना आनी गांवचे लोक पातीशेर जाल्या उदकाक. ही परिस्थिती थंय आहा. ताजे खातीर कोऑर्डिनेशन तुमचे भितर आसा आनी चड करून आतां मुखेलमंत्री इज द PWD मिनिस्टर. सो कोऑर्डिनेशनाची गरज आहा आनी अशें जालें जाल्यार हो सगळ्यांतलो लास्ट तालुको जो आहा जो चड किडनी प्रॉब्लेम लोकांक जावन लोक हें जाल्ले त्रास जाल्ले आहा थंय उदक तुमी दिवंक पावतले. सो ताजेर एक तुमी बरोवन एक सोल्युशन काडात. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Alex Lorenzo. Speaker sir, Speaker Madam Speaker. Let's start saying Mrs. Speaker. Speaker sir. English way. Speaker sir, Madam Speaker, I would just like to speak about cooperation. Cooperation pade ha. Zaitim zalo we have been discussing topics of cooperation. Cooperation on zai changes are like. Are these changes enough? What we can do specially
to be a game changer in that cooperation. Cooperationant barik मनशागलो पैसो कितकोन how it has been swindled by few people. Visionaries banks, Quinto Bank, continuously raise Korita issues. I have been raising now, this time I am raising Mapsa Urban, Madgaon Urban. All these banks have, gone for, gone for liquidation. Ata liquidation I would request the minister to explore possibilities where whichever bank which goes for liquidation, तीन भितर एक corpus fund करपाक. Now, ये bank liquidation गेले ते fraud जाल मो liquidation गेले. आतीत आनी fraud जायना जाच्याक. What steps the government is taking or other cooperation is taking, the department is taking to see that there are more frauds. Now, more frauds, you will ask me how they can happen. It is very simple. Viktasana assets value kotasana and Viktasana puto nani fraud zadalo. Fraud zaite la. Tit ani fraud zapan and time naka. So what steps the government is taking to see that there are no more frauds while liquidating? I want a clear-cut answer, and whether government will explore possibilities, whether they will make a corpus fund. Or corpus fund, ani hui enzal dalare, ani hui jato liquidation avida, tedo mushi report talo. Or putun build up kurpa I bank, the liquidate zaldi o kiten kurpa, tege assets ki dihai de, completely vinkun jato completely te vinkun ek corpus fund kun dusre koi help kurpa. Whether government is coming with something like that. Second, Mapsa urban banks, how a banks liquidate zalaitinga, then Zaijana loan gela. Loan gela, and Sibilant, they have not updated it. Anybody who has taken a loan, and if the loan is cleared, the Sibil, it has to be clearance of otherwise they will not get more loans. Now what steps the government is done to see, the department has done to see that such type of cases are taken. I have got cases of, I have got one case here of Madgaon Urban where loan is granted and he has not been cleared. Now, I know, I have checked the statistics. Statistics show Mapsa Urban have got 36. Now they have not even cleared one. Madgaon Urban also have cases. I would like to know from the department, find out how many cases are there. How many cases? There are a lot of banks, a lot of cooperative societies which have not cleared. Make a study, how much is there, whether they have received any complaints. Because these type of cases, adversely affect a person's future. Loan घेवप आणि तेगे कितें मुखार बरें जावप हें सारकें हें जाता. Visionaries bankaचें तेणें कितें केलें तें म्हाका मातशें he should see what best, what steps the department has taken to see that the money of the person, end of the day, एक सादो मनशागे पयशे तेक मेळों जाय. How many cooperative credit societies? I want the minister to make a clear-cut statement. How many credit societies are audited? What is the status as on today? 2023, 24, 24, 25, kitte? Status of each and everything. Why I am asking this? Because most of the frauds that are happening is because audit is not indicated. It's a fault of the department. We have amended rules, we have amended cooperative rules, cooperation rules. But still, azun dekun amendments dekun adla, new act dekun adla. I would like to know what is happening. Ato lease agreement between Goa government and Goa Dairy. This is creating doubts in the people. Remember, ಈ Goa Dairy Padmanta is zaite lokan bandun adla. It is not so simple. Sade munshani, sogale adla dinu. Ogle, don't tell me. I ek part jagala. I remember Amul kon jagala ya houseant. What is the status? Where it has reached? Why we were fighting? Because we knew one day I am going to offer my services to the Goa Dairy if the department wants. Let us see what best we can do. Because Goa Dairy is something which ek barik farmer and aaj farmer kabar zala. Where there are few farmers, tode ulle. Nale artificial doodh bhi bahut hai.
मुखार artificial दूध पिवपा पडटलें. To avoid that, I would request them. Honorable Ministeraक जायत credit दितात, सगळ्यांक credit दिला, हांव दिवपाक आतां cooperationान. But important is what steps you will do as a cooperation minister to make a game-changing effect in the department. आता Speaker sir, talking about water resources. Water resources, I want to thank the minister for taking up my work. A lot of files have been pending there, to be cleared because of funds, or rather budget exceeding last time's budget. So I would request the minister to take up my works. आमगे शेतकार, आमगे constituency चड शेत आहे. आणि आमकां जे कोण शेत आहाय ती शेत रोयताय तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय. शेत हाल्ली मग जायना, जायत जाणांगे शेत आहाय बट ते आनी शेत रोयनाय. हांव जायत कडेन फकाण मारता, तुमी एक काम कराय म्हूण बिल्डींग घाले आनी बिल्डिंगा वयर शेत रोयाय म्हूण आनी दाखय आमी शेत काडलाय म्हूण, शेत तशी आहाय म्हूण. But here no, here we have to stop this and we have to see that we have to do something. आता on the Madhyachi rule आसतना postpone जाता वो आवनेना. There was some thing that we have a legal team which had postponed some matters because of having less data. This type of Speaker sir, Speaker madam, and in fact we have seen lot of things. We have seen the Khalsa Bandura, we have seen things happening. They want to take the water. Now water which was coming down, they are reversing it back and trying to take it to the Malaprabha basin. First was the Khalsa Bandura project. Now next they want to do that. It's not that the department didn't know all these things. The department knows all this. What steps the department is taking to see that this water is not been, diverted? Rather, one more thing about Karnataka has taken a delegation to the Prime Minister. I would request the Minister to take a Goa delegation to fight our case. The House Committee Chair, I think after that there is nothing that is happening. And one more thing which I would like to request the Minister, what steps we have taken to protect our water. Their government is always saying we have the highest rainfall and we are not doing anything to protect our water. Our water just goes to the sea. What steps? I have been always speaking about these steps taken by the Goa government, to see that water is protected, rainwater is protected. Harvesting as a Ekui project. I am here in the house always telling harvesting project give harvesting project importance. The panchayat which does the harvesting project, give it some more grants. Give it like an incentivize the project. It is not so easy, I know. Give them importance. Give such type of projects importance. I think I will speak one more last point is about what my colleague Cabral, I was wondering, I was waiting to see who would speak. He is one guy who speaks always to the point. I saw him speaking that rivulets pada hai. Main rivers padte, main rivers are Zwari ha, Tugeli, Yaha, Mandavi ha. The main water, that main excess from the land which comes to the sea. Identify the main points and put stoppers for plastic, for undue material which goes from the land to the sea. Mandovi river and down दोन पाटी एक फिशिंगा गेला आणि नेटांत फकत प्लास्टिक येता नुस्त्यान येना. It is so sad. 3 पट्टी झाड मारले बेश्टेच दाखोवपा म्हाका आनी तिनी पाटी नुस्त्या येयला प्लास्टिक येयला आनी 3 कोडे मारला 1 कोडे मारूना. I have no knowledge about fishing. Let me tell you, I can't be a master of all trades. But I saw that there was plastics. So I would request the minister to come with a project by next assembly, where at least one place we are stopping plastic going into the sea. He has raised a similar issue, my colleague Cabral. So I would request you to come with one project which will, in fact, give some, environment-friendly statuses. आता harvesting project, तुगे आता construction चलता, big projects चलते. Write to the department to make water harvesting projects compulsory. Like what is happening in Bangalore, this Bangalore जाता है, Bangalore भी किस जाला, there is solid water shortages. In fact,
one last issue which I would like to take. I'm not taking much more time. WRD minister हांव सदां एक इश्यू रेस करता नावेली थिंग जायत लोक आहा जे तेंगे इलिगल कंस्ट्रक्शन जाला पूण इलिगल कंस्ट्रक्शन काडलो हा तेणी बट जायत वर्स जाली तेंगे भुरगीं झोपड्यां आहलीं आनी सगलीं गोंयकारां. We are talking of assembly in the regularization. We are trying to regularize. Honorable Minister of Revenue wants to be regularized even last year. आनी आमी कोणांगेर गेलें सगल्यांगेर गेलें हें खास करून गोंयकार तितून थोडे एसटी आहाय थोडो मिक्स आहाय. So I would request the minister to pay. I have been continuously writing to you on this issue. Even last month I have been writing. I think Honorable my colleague Ullas Tayankar, it is coming in. Is one of the girls, one of the ladies. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही